हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसू सगळी बरी आहे म्हणून हांव बी बऱ्या आनी बाब बरा. आनी थँक्यू सगळे इच एंड एवरीबडी हितू मोग दिता, हितू म्हाका हें कोत्ताय म्हणून. आनी न्हू आतां म्हाका एक कमेंट्स येता, कमेंट्स तुमगे बरे बरे कमेंट्स येता न्हू, ते बरे बरे कमेंट्स वाचून बरें दिसता. आनी आयज न्हू तुमकां बीफ क्रॉकेटाची रेसिपी हाडल्या. बीफ क्रॉकेट 4 ते 5 जाणांनी मागलेले. तुमकां सांगल्यार ते भाशेन मोबायल चेंज केल्या उपरांत म्हाका थोडी नांव नाही पण म्हाका उगडास आसा कोणें कितें कितें मागलो तें. म्हाका बुकार न्हू आतां सद्याक दोगांचीच नांवां आहा बुकार. तुमी बूक मेंटेन केला रेसिपीक लागून आख्खो बूक. सो दोगांची नांवां गेली आनी दोगांची घेवना आनी 3 जाणांची घेवन आसा तेंकां मागीर बोरें दिसपाना. तेका लागून हांवें कोणाची नांवां घेवना. तुमी म्हाका कमेंटान सांगा मागीर कोणें कोणें रेसिपी मागलोली ती बीफ क्रॉकेटाची. आनी बीफ क्रॉकेटाची रेसिपी मामीगे हाडल्या हांवें. आनी सेकेंडली आखीर कमेंट्स वाचून बरें दिसत न्हू. सो एक कमेंट येयलो ट्रान्सलेटर लाय म्हणून, इंग्लीश ट्रान्सलेटर. सो ते हांव न्हू आतां शिकता कशें लावपाक जाय तें शिकोन हांव मागीर फुडें मागीर लायतलें. ओके, म्हाका आजून कोणा तें ट्रान्सलेटर बी कशें लावपाचें कितें तें आजून म्हाका येयना. तें हांव मागीर टायम मेळत जाल्यार ते टायम मेळोन काडून मागीर हांव शिकोन हांव मुखार मागीर ट्रान्सलेटर लायतलें. ओके, आनी थँक्यू तुका. मागीर अशें मागीर हूंय चुकोता कितें आहा मिस्टेक जात जाल्यार म्हाका कमेंटार सांगा. म्हाका बरें दिसता तुमगे कमेंट्स वाचपाक, प्लस म्हाका तुमगे गायड कोत्ताय म्हाका सगळें बरें दिसता. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता. रॉकेट करपाचो पिमो ताका न्हू मातशें मीठ लायता आनी दवरता. मातशें मीठ लायला तो मसालो घालता ताका. ताका मीठ लावन दवरला आनी ताका इल्लो मसालो बांदता. एक स्पून हें घाल आलें लसूण. एक चिमटी जिरें नाल्यार कोडू जाता. जिरें चड घाल्यार आनी आंबट टेस्ट येवपाक जाय न्हू. इल्लें आंबट घालना. हाफ टिस्पून मिरयां काळी ती मातशी सुबेज जाल्यार पात्ता अशें तिखसाणें. लवंगा मेजून दाखयता. सात लवंगा घालल्या. सातूच. आनी पीस चड व्हडलो आहा तो. ओके, ओ वासा अशें करून जालें. एक धाकटुलो पीस घाला. कोडू जायना जावपाक. दोन मिरसांग घाला. तुमकां जाय जाल्यार सुबेज घालपाचें. तिखसाणीक जाय जाल्यार घालपाचें. आनी इल्ली कोथमीर घाले पळय. इल्ली कोथमीर ग्रीन मसालो ताका. तेल घालता आनी कांदे घाले पळय. पिमो घालता. थोडं फ्राय करता.
तो मसालो केलाय तेंकां गोश्ताचें जावता. बेश्टे तर कालाप राती की तो हे पोंडान उडय जाल्यार तें सुकें कशें जाता, बरें जायना. तेका लागून स्लायस हितून घालता फेम्यान. थोडी बटाट घालता, बटाट घालूंक ना. हीच घालता मात्ता. बारीक कर. क्रॉकेटाचें सगळें शिजोवन उपरांत हांवें ते मिक्सरार मारला ते. आनी आतां क्रॉकेट करता आनी दाखयता तुमकां भाजता म्हणजे धाकटे करता. तुमकां जाय तशें करपाचें. धाकटे व्हडले कितें फांक्शन बाहरले धाकटे व्हडले जाता न्ही. आनी ही ब्रेडाची हे ब्रेड. No, standing tone. रॉकेट केला आणि तुम्ही करून पळया आणि मागीर म्हाका सांगा. सो गायज तुम्ही रेसिपी चोयली असेल तर रेसिपी तुमकां कशी लागली ती कमेंटान सांगा. आनी बहुत दिसवली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी तांकांय सांगा तेंचे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कर म्हणून. आनी म्हाका आनी सबस्क्रायब कर म्हणून. आजून कोणें सबस्क्रायब करून ती सबस्क्रायब करा. आनी आयच्या व्हिडिओचेर सकाळचें सांगलो न्हू म्हाका सांगाय म्हणून. खूब जाणांनी करेक्ट गॅस केला. सो तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगार कळटलें कितें तें. हाल्याच्या ब्लॉगार मॉर्निंगच्या ब्लॉगार हांव तुमकां गिफ्ट दिलं. सो हाल्याच्या ब्लॉगाक रावा हां. सकाळीं घालतलें बेगिना घालतलें. ओके आतां हो ब्लॉग हिंगा काबार करता. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय गायज.